दवरलेच्या जिल्हा इलेक्शनाच्या सुरवातीकूच जेन्ना नॉमिनेशन भरले तेन्ना हांवें काँग्रेसच्या कॅन्डिडेट बाब डेनीक हो एक ओबीसी रिझर्व सीट ह्या डेनीक हांवें पूर्ण पाठिंबो डिक्लेअर केल्लो, म्हणल्यार फूल सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो. आमचे थंय वर्कर आहा, आमचे हितचिंतक आसा आनी खूब लोक आमचे आसात, आमचे पक्षाचे लोक आसात. आता ते भोंवल्यात आनी थंय एक आयकूंक येता म्हणटे की भरमसाट दादागिरी चल्ल्या. मुख्यमंत्री धरून PWD मिनिस्टर ताजे इंटरफियरन्स आहा. मोती दोंगरावेले सगळे थंय वचून बसल्या आनी लोकांक भिवयतात. तांकां म्हजे घराचेर खबऱ्यो सांगतात. तांकां सांगतात की तुमी मत मारलें ना जाल्यार तुमची घरां मोडटले, नाजाल्यार आनी कितें जातलें. असल्यो धमक्यो भरपूर चल्ल्या. हांव लोकां कडेन मागतां की धमक्यांक बळी पडनाकात. याद दवरात की हीच ती BJP ज्यांनी 6 म्हयने तुमचे पंचायतींत सरपंच ना आनी एक एडमिनिस्ट्रेटर घाला. खंय आशिल्लो तो दिगंबर कामत त्या टायमार? 6 म्हयने जाले थंय एडमिनिस्ट्रेटर आहा, पंचायतूच ना, पंचायत बॉडीच ना. आनी आतां हे इलेक्शन लोकल बॉडी इलेक्शन, हे जिल्हा म्हणल्यार लोकल बॉडी. सो जेन्ना तुमी निवडून येवंक शकना, जेन्ना तुमची मेजॉरिटी जायना, तेन्ना तुमी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करतात. तेच तुमी जिल्हानूय करतले. खंयचे तोंडान तुमी मतां मागतात? सो हांव मागता दवरलेकारा कडेन, चड करून मुसलमान आनी ST बांधवा कडेन, हांकां हांचे धमक्यांक भिवू नाकात. लोकशाही गोंयांत उजून चिटी आहा आनी ते EVM वोटींग ना, एवरी वोट मोदी मशीन ना. हो आदले भशेन शिक्को आहा, तो शिक्को मारात बिंदास जाय ताका. आनी जंय तुमी सदांच मारिल्लो आहा त्याच सिंबलाक शिक्को मारात आनी दाखोवन दियात की तुमी लोकशाही बरोबर आहा, लोकशाही जिती दवरपाक आसा. आनी म्हाका खात्री आहा की आमचो एलायन्साचो कॅन्डिडेटूच जिखून येतलो. पूण लोकांनी भिवपाची कांय गरज ना. भिवू नाका तांकां, कित्याक हे लोक तुमकां जगूंक दिनात. कॉम्युनल फ्लॅश पॉयंट थंयच जाता. बीफ विकले जाल्यार इश्यू जाता. हे सगळे याद करात. गोंयचो साहेबूच गोंयचो साहेब न्ही म्हणपी लोक हेच. हे सगळे पळोवन दवरात आनी हांव तुमचे बरोबर आहा. ही गुंडागिरीक ना म्हणत, लोकशाहीक हय म्हणत आनी बरोबर रावात आनी आमी तुमकां न्याय दितले.